Yes, sister. या बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोव मोगाडा बाप्पा, आमी तुका आर्गां वाकाणी आनी तुका दिन वाजतिता, कित्याक तुका हेंच जाय आमच्या तोंडांतल्यान तुका वाखाणलोलो. आनी तूंच आमकां बाप्पा पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुज्या भुरग्यांक तूं एकठांय कोत्ताय. आनी आयज तूं आमचे थंय उलयतलोय बाप्पा. केदें व्हडलें बाग जावन आसा तूं कितलो आमचो मोग कोत्ताय म्हूण तूं दाखयताय. कित्याक तुज्या भुरग्यांक तूं एक एकल्याक नांवान हाडटाय तुज्या उतराची. आनी आयज तूं आमकां उलयतलोय बाप्पा तुजें उतर. खोल समजुणी आमच्या आत्म्यान तशेंच मनांत वचूंक आमकां तुजो आदार दी पवित्र आत्म्या. कित्याक पवित्र आत्म्या तुजें उतर सगळेंच नवें जावन आसा. तुजें उतर एक विचित्र जावन आसा. ती एक पाजलोरी तोरवात जावन आसा बाप्पा तुजें उतर. आनी हें उतर आमच्या एक एकल्याच्या काळजांत तें रिंगू दी. एक एकल्याच्या मनाची बदलणी जावंक हे उतराची खोल ओडूक आमी वाडूंक आनी आमी चडूंक आनी दुसऱ्यांकूय तें उतर दिवंक आमकां तुजो आदार दी पवित्र आत्म्या. हे वेळार आमी मागता तुजे लागीं, कित्याक पवित्र आत्म्या तुवें सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. भावार्थ मागता बाप्पा हे वेळार ही तुजी खोल समजुणी आमकां हे तुज्या भावाच्या उतरांतल्यान तूं आमकां दितलोय. देखून आमी एकठांय जावन हे वेळार तुजे लागीं कोतकोत्यान काळजाचे खोलायेंतल्यान आमी तुका ही विनोती आमची तुजे थंय उबारता. आनी दवर एक एकल्याचे कुटुंब बाप्पा आनी तांच्या भुरग्यांक नातरांक आनी सगळ्यांक तांच्या कुटुंबाक हांव तुज्या हातांनी समर्पण कोत्ता. हे मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Jesu karga. Praise Jesus. Praise Jesus. Jesu karga. सगळ्यांक तुमकां. जेजू कारगा. कितें गवायकी हाडल्या कोणे? जेसू कारगा. Praise God. Sister Maria Gonzalez. कितें शेअर करपाक आहा टेस्टिमनी? Praise God. Nice, na. मरिया तू अजूनही कॅनडा हाय आयली तू? ना ब्रदर, अजून आम्ही कॅनडा ऑक्टोबरान येतली. ऑक्टोबर बॅप्टिझम बाकी हा. ओके. प्रेज गॉड. तर ब्रदर आम स्टार्ट करता. ब्रदर करूया शेअरिंग स्टार्ट करता. ओके, शेअरिंग स्टार्ट करू. होय. प्रेज गॉड. जेसू कारगा. Praise God. जेजू कारगा. Jesus. Praise God. बरें, आमी हांव लास्ट टाइम जेन्ना शिकयतालो, कितें शिकयतालो तुमी जाणो? मातवाचो 7वो विसवोर वोड 21 ते 23 पर्यंत न्हय? मातवाचो 7वो विसवोर वोड 21 ते 23 पर्यंत. मॅथ्यू 7:21 to 23. स्वर्ग राज्यान कोण भितर सरतली? स्वर्गराज्यात कोण भितर सरतली? वय सारखे. बरें, वाचूया, पोत्तून ते वाचूया. सिस्टर जॉनीना वाचता? वाचून जाय? ओके. तू वाचू सोदता तर तू वाच सिस्टर. बरें. म्हाका सोम्या म्हणटात ती सगळींच स्वर्गराज्यांत भितर सरची नात, पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खोशी करतात तींच स्वर्गराज्यांत भितर सरतली. बरें, आमी हांगा थांबया. जेजू कितें म्हणटा? म्हाका सोम्या म्हणटात ती सगळीं स्वर्गराज्यांत भितर सरची नात, पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खोशी करतात तींच स्वर्गराज्यांत भितर सरतली. बरें, हाचो अर्थ कितें?
आमी फकत आमच्या जेजूक सोमया सोमया म्हणले आमी स्वर्गराज्यान पावतली ना ना ब्रदर म्हणटच कितें गरज आमकां तेजे उतर ताचे ते पाडून हाडूंक ताचें उतर पाडूंक वय ताचें उतर करूंक सारकें हय हय बरें वो स्क्रिप्चर आतां सोडया आनी आमी जुवाचो 14वा वोट 12 पळोवया जॉन चॅप्टर 14 वर्स नंबर 12 खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता जी कोण म्हजे भावाक दिवतात ती म्हजे जेजू कितें म्हणटा खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगता जी कोण म्हजेर भावार दवरतात ती हांव करतां ती कर्तुत्वां आपुणूय करतली आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतली कित्याक हांव बापाशी वेतां बरें जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा जो कोण ताजेर भावार दवरता म्हणजे कितें कोणाच्यान जेजूचेर भावार दवरूंक जाता who does the will of God. देवाचे जो उतर कोण पाड देवाची खोशी सगळ्या- करता हं. जो कोण देवाची खोशी करता तोच ताकाच भावार जेजूचेर दवरता सारकें म्हणटोच कोणाक भावार्थ आसूंक जाय जाल्यार आनी ही जी कर्तुमां जेजून केल्ली ती आमच्यान करूंक जाता आमी करूंक शकतले वय की ना जेजू म्हणटा खरेंच म्हणटा हांव तुमकां सत सांगता जी कोण म्हजेर भावार दवरतात ती हांव करतां ती कर्तुवां आपुणूय करतली सारकें वय म्हणजे कितें हाचो ओर कितें म्हाका सांगा जो कितें अधिकार देवान आमकां दिलोलो आहा तो आमी करून हाडूंक ताचें उतर जें सांगलां ताचे उतरांतल्यान आमी तें करपाक पळय जेजूचेर भावार दवरूंक आमी कितें करूंक जाय ताचें उतर शिकोंक जाय प्रोसेस आहा ताका पयलें कितें पयलो स्टेप कितें जेजूचेर भावार दवरूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय पयली गोश्ट कितें करूंक जाय आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय न्ही देवाचें उतर वाचूंक जाय देवाचें उतर आमी नियाळूंक बोले जाय आयकूंक सत मानूंक जाय पयलें सारकें बाय नेटीन बरे भशेन सांगलां आयकूंक जाय म्हणटच जेन्ना आमी पयलें पाट देवाचें उतर आयकता तें उतर जें आयकता आमकां त्या उतराची सोजमणी मेळपाक गरजेची पळयात हांव विचारता तुका हांव तुमची खबर सांगना म्हजीच सांगता 40 आनी 5 वर्सां टील आय वॉज 45 years हांव इगोर्जेक वेतालो हांव मिसाक वेतालो सदांकाल मिसाक वेतालो पयलें वाचप सदांकाल पयलें वाचप मागीर स्तोत्रां आनी शिवर्तमान आयताराचें पयलें वाचप स्तोत्रां दुसरें वाचप आनी शिवर्तमान हें हांवें कितलीं वर्सां हांवें आयकल्लीं पूण एका कानान आयकोन तें दुसऱ्या कानान सोडलेलीं हांवें सदांच आतां कोणें म्हाका मीस जातकूच जो कोणें हांव खंयचो रितीराक गेलां आनी कोणें म्हाका विचारलें बाबा तुका कितें सजमणी मेळ्ळ्या ती सजमणी म्हाका विचारनाका म्हाका पेकोणी मेळ्ळी हांवें खूब मिलाग्री पळयल्या खूब लोकांक हात बरे जाले कोणाचे दोळे उक्ते जाले कोणाचे कान उक्ते जाले कोणाचो कॅन्सर गेलो कोणाक बरें जालें हें सगळें सांगपाक हांव तयार आसलो पूण तें कशे भाशेन जाता ते कशे भाशेन ती मिलाक जाता हें म्हाका सजमणी नासली कित्याक तो कोण पाद्री कोत्ता कोण तो प्रिचर कोत्ता तें दुसरें पूण म्हाका ती सजमणी केन्नाच नासली कशे भाशेन तें उतर म्हज्या जिवितान मास जावंक जाय आनी कशे भाशेन म्हज्या जिवितान हांवें ती मिलाग हांवें पळोवंक जाय म्हज्या दोळ्यांनी म्हाज्याच जिवितान पूण हांवें केन्नाच म्हज्या जिवितान ती पळोवंक ना हांवें फकत आयकलां म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां दुसऱ्यांक पेकोणी मेळटा पूण म्हज्या जिवितान म्हाका हांवें केन्नाच पळोवंक नासली कित्याक उतराची म्हाका सजमणी नासली उतराची उतर कशे भाशेन हांवें तें सजमूंक जाय तें पाडूंक जाय हांवें सोयी करूंक जाय कित्याक बाबा चोर करून हांव कितें करतालो आयकतालो सोडटालो
समजा रितीराक गेलो वय मातशी सोजमणी असली रितीराक कोणें सोजमणी दिल्या पूण तेच्या उपरांत 2-3 दिसा उपरांत परतून धर्म करपाचो वचपाचें तेर्स करपाचो मिसाक वचपाचें आयकोपाचें आपलें मीस आयकलें म्हजें ऑब्लिगेशन जालें गेलो घरा पूण ती सोजमणी उतराची नासली तें उतर कशें पाडूंक जाय ती सोजमणी नासली म्हणटच 40 आनी 5 45 वर्सां म्हज्या जिवितांतली हांवें काडली फकत उतर आयकून पूण आयकल्या उपरांत तें उतर पाडपाचें करपाचें अशें केन्नाच करूंक ना कित्याक आयकलें बरें दिसलें बरो शर्मा आयकलो तितलेंच म्हणटच केन्ना म्हज्या जिवितांत कसली आडकोड येयली कसली वायट परिस्थिती आयली समजा कितें दुयेंस जालें हांवें कितें करपाचें देवाचें उतर वाचपाचें देवाचें उतर करपाचें जेजूच्या गांयांनी हांव बरो जालो अशें कितें सत मानपाचें धांवून धांवून कोणा कडेन वचपाचो बोल प्रिचर्स डॉक्टराकडे डॉक्टरा कडेन बाय जासिंतान सारको जबाब दिलो प्रिचरा कडेन ओयसा कडेन वेतालो भुरग्यांक ओयसा कडेन वतालो कित्याक ओयस तिचो चॅक करतलो एंटीबायोटीक दितलो वखदां दितलो मागीर ती सांगलें ते भाशेन दिसाक 3 पाटी घे दिसाक 4 पाटी घे हें घे एक पील तें पील घे मागीर आनी एक इंजेक्शन घे सगळ्यांचे दोतोर सांगो वय दोतोर आनी कितें करूंक जाय आनी कितें वखदां घेवंक जाय जें सांगतालो करपाचें आनी 8 दिसा उपरांत परतून जेन्ना आपयलो ताका सांगपाचें की आतां बरें दिसलां हो बरें दिसोंक ना तो वखदान बदलतालो चेंज करतालो बरें जायना जाल्यार म्हणटच ही सोय आसली कित्याक जें उतर हांवें आयकलां तें उतराची सोजमणी म्हाका मेळोंक नासली तें उतर खरेपणी म्हज्या भितर मास जावंक नासलें म्हणटच आतां जेन्ना म्हज्या जिवितांत कसलीच आडकोड येयली कसली परिस्थिती म्हणजे समजा म्हज्या जिवितांत म्हाका म्हज्या कामाचेर कसली परिस्थिती आयली मागणें करपाचें तिचो कोणा कडेन वचपाचें अरे बाबा मातशें पळय हां कितें करूंक जाय म्हज्या शक्तीन हांव आपूण करतालो देवाचेर केन्नाच ते मागणें केलें सायबा म्हाका बरो कर सायबा म्हाका त्रासांतलो काड पूण उतर केन्नाच उलोवंक नासलें हांव कितें सांगता तें तुमी सोजमतान हांव कितें म्हणटालें येस ब्रदर हांव जे भाशेन जियेतालो तुमी तुमच्यान रिलेट करूंक जाता आमी तशें करतालीं ब्रदर तुमी तशेंच करताले होय की ना वय ब्रदर आमी सगळीं तशेंच करतालीं सारकें हां स्टार्टिंग पयलें देवाच्या उतरान पयलें पूण तेजे उपरांत कितें घडलें उतराची आमकां सोजमणी मेळ्ळी हांव तुमकां एक सांगता आमकां म्हजीच एक गोवायकी दिता 1996 कितलीं वर्सां जालीं आतां 1996 2016 another 29 years जालीं ओके 29 years आनी हांव तुमकां सांगता तेन्ना हांव एका कापल्स फॉर क्रायस्ट म्हणून एक कम्युनिटीन हांव जॉयन जाल्लो म्हजी मिसेस आनी हांव आमी 95 काजार जाल्लीं आनी 96 आमी कापल्स फॉर क्रायस्ट ह्या कम्युनिटीन बारेन आमी जॉयन जाल्लीं आनी 1 वर्स जाल्लें आमी काजार जावन भुरगीं आजून जल्मोंक नासलीं आनी सुमार ऑक्टोबरान म्हाका दिसता ऑक्टोबरान अशें घडलें की आमचो हो प्रोग्राम जो भारत टॉक्स जाल्लो एंट्री व्हरपाक तो टॉक्स काबार जाल्लो मागीर नोव्हेंबर जाल्लो डिसेंबर काबार जालो जानेरान इन द मंथ ऑफ जानेवारी कितें घडलें एक दीस हांव कामाक गेलो आनी जेन्ना आय वेंट इन टू द टॉयलेट टू पास युरीन कितें जालें रोगत येवंक लागलें म्हज्या हातूंतलें फ्रॉम द युरीन हांवें म्हणलें म्हाका दिसता हें काबार जातलें पूण दीस काबार जायत वेता म्हणसर दीस काबार जायत म्हाज्या पोटान खूब दूख लागली आनी रोगत भायर येवंक लागलें
काय कोणाक सांगूंक ना, मिसेसाक सांगूंक ना. आणि तो दीस आयतार आहलो, हांव विसोंक ना, आयताराचो दीस आसलो. आणि आमी मिसाक गेले, हांव नको कशे भाशेन हांवें मीस आयकलें. मिसाक गेलो आनी पोत्तून येयलो. मिसेस म्हणलें दोतोरा कडेन वच. हांवें म्हणलें ना, दोतोरा कडेन वचना. हांव म्हज्या कम्युनिटीच्या एका ब्रादराक आपयतलो आनी ताका म्हजे मागणें करपाक सांगतलो. ही पयली म्हजे बरोबर मिलाद घडली. म्हणटच हांव बाजेर न्हिदलोलो. म्हाका थंय लॉज दिसताली की हांव आतां दोतोरा कडेन वेतलो आनी ब्लड टेस्ट करतले आनी फ्रॉम द युरीन देर इज ब्लड. हांवें म्हणलें कितें करतलें आनी हें सजमून हांव घरा रावलो. पूण हांवें म्हणलें हांव आतां भावार्थ दवरतलों ह्या म्हज्या लिडराच्या मागण्याचेर. कित्याक हांवें ती एंट्री घेतना ते कम्युनिटीन आमकां 12 टॉक आसले. एका टॉकान अशी आमकां सजमणी दिल्ली की जे देवाचें उतर सांगता, आमकां सांगता न्ही, जे भावार्थ दवरतात ते पिडेवंताचेर हात दवरतले आनी तांकां बरें करतले. वय की ना? मार्कूचो 16वो विस्वोर वोड 16 आमकां म्हणटा. मार्कूचो 16वो विस्वोर वोड 16 म्हणटा, जेन्ना कोण भावार्थ दवरता, भावार्थी कितें करता. बरें, वाचुया. मार्कूचो 16वो विस्वोर वोड 16. 16 आनी 17 वाचुया. भावार्थ दवरतीत आनी बातिस्म घेतीत तांकां सोडवण मेळटली. पूण भावार्थ दवरिना जातीत तीं खास्तीचें फर्मोण घेतली. ओके, 17 वाचया. भावार्थ दवरतल्या सोवें ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलोयतलीं. 18वी. सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तीं तांकां बरीं करतलीं. जेजू कारगां म्हणटच हें हांवें आयकल्लें. पिडेवंताचेर हात धरून तीं तांकां बरीं करतलीं. म्हणटच हांवें म्हणलें आतां आमी नवी आयल्या, हो आमचो लिडर आतां 2-3 वर्सां ह्या कम्युनिटीन आहा. हांव पळयतां आतां हे कशे भाशेन मागणें करता. आमकां सांगना. आतां पळोवया. हांव आतां दोतोरा कडेन वेचना, हांव भावार्थ वरवीं चलतलों. आयकतात तुमी? हांव तुमकां म्हजीच खबर सांगता कशे भाशेन म्हज्या जिवितांत बदलाव जालो. म्हणटच इतलीं वर्सां हांव जेन्ना बरो ना, कोणा कडेन वचपाचो? वैजा कडेन, दोतोरा कडेन. पूण आतां ही कम्युनिटीन जॉयन जालो आनी हांवें शिकलो की देवाचें उतर खरें म्हूण सोत म्हणून. आनी जो कोण भावार्थ दवरता तो पिडेवंताचेर हात दवरतलो, मागणें करतलो आनी तीं बरीं जातलीं. सारकें? होय. हांवें म्हणलें आतां हांव नो आहा, हे म्हजे लिडर आहात ते 2-3 वर्सां तांचो भावार्थ चड आसत. म्हणटच ताका हांवें म्हजे मिसेसाक सांगलें, म्हज्या लिडराक आपय आनी ताका सांग म्हजेर मागणें करपाक. आनी हांव न्हिदलोलो आसलो. म्हणटच तो येयलो घरा. सुमार 7:30-8 तो घरा येयलो. आनी त्या वेळार हांव इतली दूख आसली, पूण हांव न्हिदेन आसलो. दुखेन न्हीद पडली म्हाका. आनी तो येयलो उपरांत हांव जागो जालो. ताणें म्हजेर हात दवरलो आनी ताणें मागणें केलें. हांवें कांयच तें मागणें आयकोंक ना, पूण ताणें मागणें केलें. आनी मागणें केल्या उपरांत हांव नको, म्हाका न्हीद पडली. सारकी न्हीद पडली. सुमार 7:30. 2 वरांनी हांव उठलो. सुमार 7:30, 8:30, 9:30, 9:30, 10:30 पर्यंत हांव उठलो. आनी जेन्ना उठलो, म्हाका टॉयलेटान वचोंक लागलें. टॉयलेटान वचोंक लागलें. गेलो टॉयलेटान. आनी हांव तुमकां सांगतां, जेन्ना हांव टॉयलेटान गेलो, अशें दिसलें की टू द युरीन सम स्टोन केम आउट, स्मॉल स्टोन. आनी सगळें जें म्हजें रगत येतालें तें
सगळे बॉर्न जाले. द ब्लिडिंग Hallelujah. स्टॉप्ड instantly. I just felt some stone going out of my urine and ते ब्लिडिंग सारखे स्टॉप जाले. दूख कांय नासली म्हजे भितर आणि हांव तेजे उपरांत दोतोरा कडेन केन्नाच बसोंक ना. Praise God. म्हणटच जेन्ना हांवें म्हज्या जिवितांत ही पेकोवणी पळयली, हांवें म्हणलें हें उतर खरें सत, हें उतर खरें सत. कित्याक पिडेवंताचे हात धरून आख्खो दिसभर इतली दूख आसली, आख्खो दिसभर टॉयलेटान वयतकच म्हज्या युरिनांतल्यान रगत घेतालें. पूण जेन्ना ताणें मागणें केलें, 2 वरांनी न्हिदून हांव उठलो, सगळें म्हजें म्हाका दिसता एक स्टोन आहलो भितर, तो स्टोन भायर येयलो ल्हानसो आनी रगत ब्लिडिंग बंद जालें आनी सगळी दूख गेली. मागीर हांव जेवलो आनी दुसऱ्या दिसा जेन्ना कामाक गेलो, अशें केन्नाच म्हाका दिसोंक ना की हांव बरो नासलो म्हणून, ब्लिडिंग चलतालें म्हणून. एकदम बरो जालो. आनी हें जाल्या उपरांत हांवें म्हजी टेस्टिमनी दिली, हांवें गवायकी दिली की अशें घडलें म्हणून म्हज्या जिवितांत. आनी हांव तुमकां सांगता, म्हजी जर्नी, म्हजी भावार्थाची वाट कमेस जाली. कित्याक हांवें म्हणलें म्हज्या जिवितांत हांवें पळयलां कशे भाशेन भावार्थान देवाच्या उतरां वरवीं हांव बरो जाला, की हांव आतां सई करूंक लागलो दुसऱ्यांचेर मागणें करपाक. आनी भाव भयणीनो, ताका म्हणटात एका सांसवाचें बी न्ही, आमचो भावार्थ इज लायक अ सांसवाचें बी. त्या पेकोवणी वरवीं म्हज्या जिवितांत ते सांसवाच्या बियांचें भावार्थ म्हजे भितर येयलो, आनी हांव आतां समजलो की खरेपणी हें उतर खरेपणी सट म्हणून, देवाचें उतर खरेपणी सट म्हणून. कित्याक दुसरो कोण सांगीत जाल्यार की ताका पेकोवणी मेवल्या, आतां हांवें पळयलें म्हज्या दोळ्यांनी, म्हज्या जिवितांत पळयलें की मागणें करून कशे भाशेन एक मनीस आपुणूच बरो जाता म्हणून. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? हांवेंच म्हज्या जिवितांत केन्नाच पेकोवणी म्हाका फावो जावंक ना जाल्यार हांवें फकत आयकलां, दुसऱ्यांची गवायकी आयकल्या, दुसरी बरी जाल्या ती हांव रितीराक वयतालो, हांवें आयकतालो. पूण म्हज्या जिवितांत हांवें केन्नाच पेकोवणी पळोवंक नासली. आय हॅड नॉट सीन हिलींग इन माय ओन लायफ. पूण त्या दिसा हांवें म्हज्या जिवितांत पेकोवणी पळयली आनी तो ल्हान भावार्थ म्हजो आसलो तो त्या दिसा वाडूंक लागलो. आनी हांव आतां म्हजी चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरूंक लागलो, तें उतर आतां शिकोंक लागलो, वाचूंक लागलो, ती सोजमणी घेवंक लागलो आनी हांव जाता तें उतर दुसऱ्यांक दिवंक लागलो. आतां भाव भयणीनो, हें म्हज्या जिवितांत घडलें. आतां परतून आमी जुवांचो 14वो विस्वोर वोट 12 वसया. जुवांचो 14वो विस्वोर वोट 12. जेजू कितें म्हणटा थंयसर? जेजू कितें म्हणटा खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगता, जीं कोण म्हजेर बावार्थ दवरतात तीं हांव करतां, तीं कर्तुवां आपुणूय कोट्टली. म्हणटोच जेजून लोकांचेर हात धरून ताका बरी केली. म्हजो लिडर कम्युनिटीचो म्हजेर हात धरून म्हाका बरो केल्लो. आतां जेजून लोकांक बरी केली, म्हज्या लिडरान म्हाका बरो केल्लो, म्हणजे हें उतर आतां म्हज्या जिवितांत मास जाल्लें. म्हणटच हांवें म्हणलें हांव जेजूचेर सोत मानता जाल्यार म्हज्यान जेजू भाशेन जीं कामां जेजून केल्लीं ती म्हज्यान करूंक जाता. पूण हांवें आतां दुसऱ्याचेर हात धरून मागणें करपाक गरजेचें. आयकतात तुमी? होय ब्रदर. म्हज्यान म्हणूंक जायना म्हजे कडेन भावार्था. म्हजे कडेन भावार्था म्हणून हांव पिडिवंताचेर हात दवरतां आनी जेजूच्या नांवान पेकोवणी फर्मायता. म्हणटोच हांव भावार्थ दवरता म्हणून हांव आतां पिडिवंताचेर हात धरूंक लागलो. आनी जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, कोणाचेर पयलो हात धरूंक लागलो? घरा म्हज्या भुरग्यांचेर. Amen. जेन्ना Praise the म्हजी भुरगीं बरी नासलीं, आमी तांकां दोतोरा कडेन व्हरतालीं. पूण जेन्ना हांवें पेकोवणी पळयली, आतां दोतोरा कडेन व्हरपाक बंद केलें आनी हांव आतां तांचेर हात धरून मागणी करूंक लागलो. आनी हांव म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक लागलो की
की जोर वेता, हेडेक वेता. मुजे मिसेसाक केन्ना हेडेक जाली हात धरता तिचो हेडेक वेता, तिका पेकोणी मेळटा. म्हज्याच फॅमिलीन म्हणटच हांव आतां भायर वचत जाल्यार आतां म्हाका कॉन्फिडन्स येयले, कित्याक म्हज्याच घरान हांव म्हज्या भुरग्याची पेकोणी पळयता. म्हजी मिसीस केन्ना हेडेक आसा, कितें बरें ना जाल्यार जोर येयला आनी हांव पळयतालो. मागणी केलें त्याच वेळार जोर वचनासलो, पूण सुमार 15-20 मिनटांनी जोर वेतालो, भुरगीं धांवंक लागतालीं. आनी आतां तांकां संवय जाली, जेन्ना ती बरी नासलीं ती येतालीं म्हजे कडेन म्हणले, डॅडी प्लीज ले युअर हँड्स ऑन मी अँड प्रे फॉर मी. म्हजी भुरगीं ल्हान आसलीं, 4 वर्सांची, 5 वर्सांची, 7 वर्सांची. व्हडली चली सुमार 6 वर्सांची आसली जेन्ना हो म्हजो एनकावंटर. आतां पळयात, 1996 भुरगीं जल्मोंक नासलीं, 98 पयली म्हजी चली जल्मली. पूण आतां हांव प्रॅक्टीस घराच करूंक लागलो, भायर करूंक ना, कॉमेस करूंक ना, फकत घरा. कित्याक म्हज्या जिवितान घडलें, ही कम्युनिटीन म्हाका असो ऑपॉर्च्युनिटी मेळना की कोण बरो ना की ताचेर हात धरूंक जाय. पूण हांवें तें कॉमेस केलें सुमार 7-8 वर्सां म्हज्याच फॅमिलीन. आनी हांव पळोवंक लागलो की भुरगीं बरीं जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हांव कम्युनिटीन रावलो थोडे वर्सां, त्याच्या उपरांत हांव आतां दुसऱ्यांचेर हात धरूंक लागलो, आतां हॉस्पिटलान वचोंक लागलो. म्हणटच आतां हांवें पळयलें की जीं कामां जेजू करूंक शकतालो आतां म्हज्यान करूंक जातालीं जेजूच्या नांवान. जेजू कारगा. Praise जेजू God. कारगा. Thank you, Jesus Jesus. कारगा. जेजू Praise जेजू कारगा. कारगा. हांव तुमकां म्हजीच स्टोरी सांगता. पूण भाव भयणीनो, मिलाग्री जाताल्यो, लोकांक पेकोणी मेळटाली. पूण हांव तुमकां सांगता, जे मातुवाचो 7वो विस्वर म्हणटा, पत्तून मातुवाचो 7वो विस्वर वड 21 वर्सां. तुमकां आतां हांव म्हजीच खबर सांगता. मातुवाचो 7वो विस्वर वड 21, 22 आनी 23. पळय कितें म्हणटा 21वी वड. म्हणटा, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटात ती सगळीं स्वर्गाच्यान भितर सरची नात, पूण फकत स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची खोशी करतात ती स्वर्गाच्यान भितर सरतलीं. पूण त्या वेळार हांव बापाची खोशी करिनासलो, हांव फकत पेकोणी मागतालो जेजूच्या नांवान. तुमी समजता हांव कितें सांगता तें? Yes, brother. समजा म्हाका कितें कांदे जाय, बटाटे जाय, मांस जाय, चिकन जाय, हांव खंय वेतां? हांव सुपर मार्केटान वेतां, बाजारान वेतां. दुडू घेतले, रुपया घेतले, आतां समजा UK गेल्लो, पावंड जाल्ले, पावंड गेले सुपरान आनी घेतले वस्तू, कित्याक म्हजे कडेन दुडू आसले. तेच भाशेन म्हजे कडेन भावार्थ आसलो, पेकोणी मेळपाक घे. पूण जेजूच्या नांवान जेन्ना तूं उतरां उलयताय, तुका पेकोणी मेळटा. पूण हांव म्हज्या सर्गीच्या बापाची खोशी करिनासलो. तुमी आयकता कितें सांगता तें? जेजूच्या नांवान मागणी करून ज्यो आपल्या उतराक विश्वासी, देखून म्हाका पेकोणी मेळटाली, देखून दुसऱ्यांक पेकोणी मेळटाली, दुसऱ्यांक भुरग्यांक पेकोणी मेळटाली. पूण हांव सर्गीच्या बापाची खोशी करिनासलो. कित्याक 22 वडीन जेजू कितें म्हणटा? तो दीस येतो, सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या तुजो संदेश आमी परगट केलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सोबार विजवितां केली न्हय. हें हांव जेजूक सांगतालो. जेजू, हांव तुजें उतर घेतां. ओके, एक वस्त तुमकां सांगूंक सोदतां. त्या वेळार जेन्ना म्हाका पेकोणी मेळ्ळी, त्या वेळार म्हज्यान हांव संदेश परगट करतालो. ओके, संदेश परगट करतालो. मागीर आनी कितें म्हणटा, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले. देंवचार हांवें अजून काडूंक नासले, तें हांवें करूंक नासलें, अजून म्हाका ती सोजमणी नासली. ओके, हांव तुमकां म्हजीच जर्नी, म्हजीच वाट हांव तुमकां सांगता कशें कशें. म्हणटा त्या वेळार हांव हात धरतालो आनी लोकांक बरो करतालो, कित्याक म्हाका पेकोणी मेळ्ळी, तें एनॉयंटींग आहलें.
पूण हांवें केन्नाच कोणा कडसून देंवचार काडूंक नासले. हांवें पळयल्ले लोकांक तांकां पोजेशन म्हणजे देंवचार हा भितर मॅनिफेस्टेशन चलता. त्या वेळार आमी सगळे धांवताले, कोण भितर पाद्रीक आपयताले, पाद्री मागीर कितें करतालो, उदक घालपाचो आनी कितें करपाचें आनी तें कितें मागीर कितें जातालें भितर. पूण आमकां ती भिरांत आसली, केन्नाच देंवचार काडूंक नासले. आतां विचित्र भाशांनी हांव उलयतालो, प्रेयिंग इन टंग जातालें, पूण कंप्लीट एनॉयंटींग सगळें नासलें. म्हणटच हांव आतां जेजूक सांगता, जेजू तुज्या नांवान तुवें कितें केल्लें तें लोकांक बरीं केल्लीं तें हांव कोत्तां. पूण आजून पासून हांवें देंवचार काडून कित्याक आजून पासून हांव नको तुज्या नांवान म्हाका ती पदवी हा एनॉयंटींग हांव नको. खूब वर्सां जालीं देंवचार केन्ना काडूंक ना. खूब वर्सां जालीं. आनी एक दीस सुमार हें जालें, म्हजें एनकावंटर जाल्लो 98, 2008, 2018 म्हणजे 20 वर्सां जाल्या उपरांत, तुमी आयकता कितें सांगता तें, 20 वर्सां जाल्या उपरांत हांव परतून गालफांतान गोंया येवंक ना, हांव पुना आसतालो. एक दीस म्हाका कोणें आपल्या घरा, म्हणजे घरा हांव पुना आसलो, कोणें पयस म्हाका मागणें करपाक, कोणाक मागणें करपाक, कित्याक आमी रितीर कोत्ताले, हांव देवाचें उतर परगट कोत्ताले हांव. म्हणटच कोणें म्हाका आपल्या घरा आपयलो, खूब पयस 2 वरांची वाट, गाडी धाडली आनी गेलो थंयसर कोणाचेर मागणें करपाक, कोणाची आवयचेर मागणें करपाक. कित्याक ती आवयक एक्सिडेंट जाल्लो. ती जेन्ना आपल्या नातवाक घेवन रस्त्यार वेताली इस्कॉलाक सोडपाक, तेन्ना तो नातू 3-4 वर्सांचो धांवलो आनी ती फाटल्यान धांवली ताका घोट धरपाक आनी ती पडली आनी तिचे आड जे थाय म्हणटात तें थाय बोट तें मोडलें, तिका रॉड घातलोलो. म्हणटच तिका खूब दूख जाताली आनी कोणें म्हाका तिचो आपयलो तिचेर मागणें करपाक, तिका पेकोणी दिवपाक, कित्याक ही पेकोणीचे मागणें हांव कोत्तालो. म्हणटच कितें घडलें जाणा भाव भयणीनो, आजून पासून हांवें देंवचार केन्नाच काडूंक नासलें. पूण हांवें पळयल्लें कशे भाशेन पाद्री, कशे भाशेन म्हणजे रितीरा भशेन देंवचार काडटात. पूण हांवें केन्ना अशें करूंक नासलें. जेन्ना ताच्या घरा गेलो, सुमार 10-15 लोक आसलो, तांकां उतर शिकयलें आनी तेच्या उपरांत हांव ते बायलेचेर मागणें करपाक हात दवरलो. हांव तुमकां खरें सत सांगता म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना तिचेर हात दवरलो, ती कोदेलीर बसलेली आली, ती सोकला गेली आनी जमनीचेर वचोन वद्दें वर बडा 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 करून ही मूव करूंक लागली आनी तोंडांतल्यान कितें म्हणूंक लागली आनी सगळीं जी फामील आसली ती म्हाका सोडून गेली आनी हांव एकटो त्या रुमान, त्या कुडीन उरलो आनी ती सगळीं सोडून भायर गेली. वद्दें वर हांव थंयसर हांव समजलो हांव कितें करता, हांव म्हणटा जेजूच्या नांवान भायर सर, हांव समजलो हें डिमॉनीक स्पिरीट म्हणून. वद्दें वर जालें आनी कांय जावंक ना आनी ती आतां बडबडटा, दोळे बंद दवरल्या आनी सामके एका देंवचारा भाशेन पिसाट बायले भाशेन ती लायक अ टॉप सगळी घडा सगळ्यान म्हणजे जमनीचेर मूव जाता. वद्दें वर जाल्या उपरांत ती इतली व्हडल्यान उलयताली म्हणून तिचो गोरकार येयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, ब्रादर आमी आमच्या पाद्रीकाराक आपोवया, हें म्हाका दिसता तिका देंवचार कितें आहा हें स्पिरीट करपाक, म्हणजे तिका डिलिव्हरन्स करपाक मातशें आमी पाद्रीक आपोवया. हांवें म्हणलें बाबा नाका, पळोवया आमी मागणें कोत्ता, डोंट वरी. आनी तो म्हाका तेजे उपरांत म्हणूंक लागलो, ब्रादर हांव तुका एक सांगूंक सोदता म्हणूंक लागलो. हें विसरलो तुका सांगपाक. सुमार 2 वर्सां पयलीं जेन्ना हें म्हज्या मिसेसाक घडलें, हो एक्सिडेंट जालो आनी तिका सर्जरी करून तिच्या भितर रॉड घातलो हिपान, जेन्ना ती सुमार ऑपरेशन जावन आमी कितें केलें, आमी तिका एका मुस्लीम बाबा कडेन व्हेली. कोणा कडेन? एका मुस्लीम बाबा. थंयसर पुना एक मुस्लीम बाबा आहा, ते कोणें तिचें आयकलें पळय, आमचो लोक को आहा तो, आनी तिणें आनी तांकां सांगलें की तो मुस्लीम बाबा मागणें कोत्तलो आनी आतां तिचें हाड सामकें कोत्तलो. हांव तुमकां सांगता म्हज्या भाव भयणीनो,
जेजूच्या नावान आमकां पेकोणी मेळोंक शकता. आमी गाडयां कोडे बाबा कोडे वचोन आमच्यान पेकोणी मेळोंक जाता आमकां? हांव विचारता तुमकां. Brother. मुस्लिम बाबा कोडे नाजाल्यार गाडयां कोडे वचोन थंयसर कोण ब्लॅक मॅजीक करता कितें सगळे थंयसर वचोन आमच्यान कसली पेकोणी आमकां मेळोंक शकता? केन्नाच ना. No. आनी चड करून तूं मुस्लिम बाबा कोडे वयशीत जाल्यार थंयसर पेकोणी मेळपाक तुजे भितर देंवचार येतले. वय की ना? हांव विचारता तुमकां येतले की ना? वय ब्रदर. म्हणटच जेन्ना तिच्या घोरकारान म्हाका सांगलें की ती 2 वर्सां पयलीं मुस्लिम बाबा कडेन गेली, हांवें म्हणलें इतलो वगत तुवें कित्याक सांगलें म्हाका. आतां म्हाका कळ्ळें की तिका आतां डिमॉनीक ऑपरेशन आहा म्हणून, डिमॉनीक स्पिरिट्स आहा म्हणून. आनी त्याच वेळार भाव भयणीनो हांवें म्हजी अथॉरिटी घेतली आनी जेजूच्या नांवान म्हणलें, ऑल यू स्पिरिट्स दॅट हॅव एंटर्ड फ्रॉम दिस रिच्युअल विथ द मुस्लिम बाबा, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस. आनी त्याच वेळार त्याच उतर म्हणल्या उपरांत ती बायल जमनीवर 2 इंच वयर जाली आनी ठप करून पडली आनी तो देंवचार तिचे कडसून भायर गेलो. आनी भाव भयणीनो जेन्ना ती शांत जाली, तिने दोळे उक्ते केले, तिचे केस सगळे सगळे मिस्तुराद जाल्ले. ती उठली आनी म्हणून हांव कितें जालें. आनी त्या वेळार जेन्ना ती उठली, पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें भितर म्हजे म्हाका अशें दिसलें म्हाका पवित्र आत्म्या कडसून की तिचें डिलिव्हरन्स सारकें जावंक ना, कंप्लीट जावंक ना. म्हणून हांवें बोब मारली आनी सगळ्या फॅमिलीक भितर आपयली. तितले म्हणसर तिका कदेलीचेर बसयली आनी हांवें त्या फॅमिलीक सांगलें एक जगाचें उदक घे, उदकाचें जग हाड आनी एक बालदी हाड. आनी तिका सांगलें जितलें उदक पिवंक जाता तूं पिये 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 पिये. तिणें सुमार 3-4 ग्लास घेतले आनी 3-4 ग्लास घेतल्या उपरांत हांवें म्हणलें तुजे भितर जें आहा तें भायर काड, जेजूच्या नांवान भायर हाड. आनी तिका ओंकारे येवंक लागले. हांवें तिका सांगूंक ना तुका ओंकारे जाय, कोणें तिका बोट घालूंक ओंकारे, तिका ओंकारे येवंक लागले. आनी तिचे भितर सगळें ग्रीन आनी ब्लू आनी कितें भायर सगळें स्टिकी कितें भायर येवंक लागलें. आनी भाव भयणीनो तें जाल्या उपरांत सगळी दूख जी आसली तिचे भितर ती काबार जाली. आनी तिचे भितर रॉड आसले, तिच्यान अशें बँड करूंक जालें. तुमी जाणो एका कोणाच्या कुडीन एक रॉड आसत जाल्यार बँड करूंक जायना, कित्याक हें रॉड आहा म्हणून, सामकें हें उबें रॉड आहा. पूण जेन्ना ती वद्दें वर 40 मिनिट जेन्ना ती जमनीचेर गाडा 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 जाताली, पवित्र आत्मो तिचेर काम करतालो आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तें रॉड जें भितर आहलें तिच्या हाडां बरोबर फ्यूज जालें आनी ती आतां बँड करूंक लागली, बँड करूंक लागली. आतां जिमनॅस्ट भाशेन ती हात जमनीचेर घालता, वयर घालता, सायडीक घालता आनी सगळी दूख गेली आनी ती आतां सैतानाच्या ताब्यांतल्यान पासून डिलिव्हर जाली. जेजू कारगां, Jesus Karga. जेजू कारगां. Praise. आफ्टर 20 years, 20 वर्सां 2018 1996 म्हणजे नॉट 20 years 22 years जेन्ना म्हाका ती सोजमणी मेळ्ळी उतराची की हात धरून मागणे भावार्थ म्हणजे पेकोणी मेळटा. 22 years जाल्या उपरांत म्हाका एनॉयंटींग मेळ्ळें विथआउट हांवें तें प्लॅन करूंक नासलें. तें एनॉयंटींग म्हाका मेळ्ळें देंवचार काडपाक. आनी भाव भयणीनो तेजे उपरांत खूब पाटी हांव UK गेलां, गोंया हांगा पासून घरा कडेन बॉम्बे गेलां आनी थंयसर हांवें पळयलें लोक विथ इवल स्पिरिट्स, लोक विथ पोजेस्ड बाय इवल स्पिरिट्स मागणे केल्या उपरांत मॅनिफेस्टेशन जाता. पूण जेजूच्या नांवान तें एनॉयंटींग मेळ्ळें म्हणून आतां देंवचार पासून काडपाक म्हाका देवान तें एनॉयंटींग दिलें. जेजू कारगां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Praise God. Thank you. आतां खूब लोक आतां विसरलो कितलो लोक आतां हांवें कावंट करूंक ना, पूण म्हाका दिसता ऍटलिस्ट 25 लोक अजून पासून ह्या
2018 ते 25 7 वर्सांनी ऍटलिस्ट 25 लोक डिलिव्हर जाला फ्रॉम डिमॉनिक स्पिरिट्स. म्हणजे हांव तुमकां सांगता की कोण हात धरून बरो कोत्ता, मागीर तेजे उपरांत देंवचार काडटा, माकुचो 16 वर्सां वोट सोडा. पूण भाव भयणीनो, ज्या दिसा 2 वर्सां पयलीं हांवें ही 22वी वोड वाचली. ही 22वी वोड वाचली कित्याक ही 22वी वोडीन हांव जेजूक सांगूंक सोदतालो. तो दीस येतो सोबार जाणां म्हाका म्हणटालीं, सौम्या तुजो संदेश आमी परगट केलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सोबार विजमितान केली न्हय. आनी त्या वेळार हांवें 23वी वोड वाचली. 23वी वोडीन वाचलें, जेजू म्हणूंक लागलो, आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. जेजू म्हज्या तोंडार मारता आनी म्हणटा, खोटेपण करतल्यानो म्हजे सरशीं कोडसोरोन, कित्याक हांवें तुका केन्नाच ओळखूंक ना. भाव भयणीनो, कितलीं वर्सां लागलीं म्हाका. हांव लोकांचेर हात दवरतालो, देंवचार काडटालो, पूण खरेपणी हांव तें उतर आनी एक पवित्र जिवीत, एक भाग्योन जिवीत जिवंक, वय हांव उतर जाणलो, देवाचें उतर परगट करतालो. तुमी समजतल्यात, ब्रादर 2च वर्सां जालीं. वय म्हाका लॉस दिसना तुमकां सांगपाक, कित्याक इतलीं वर्सां 45 इयर्स म्हाका उतराची सजमणी मेळ्ळी. पूण 2 वर्सां पयलीं हे 23वी वोड म्हाका उलोवंक लागली. ही 23वी वोड, कित्याक त्या 22 आनी 23वी वोड आमकां सांगता, बाबा हांव जेजूक सांगतलो, कित्याक म्हाका बावडटा. हांव तुज्या नांवान हांव देंवचार काडटा, बरी लोकांक बरी करता, खूब विजमितां म्हज्या हातांतलीं घडटा. पूण जेजू म्हाका म्हणटा, खोटेपण करतल्यानो म्हजे शींक कोडसोरोन, कित्याक हांव तुका केन्नाच ओळखूंक ना. म्हणटच हांवें म्हणूंक लागलो, जेजू हांव देंवचार काडीत जाल्यार, हांव कोणाचेर मागणें करीत जाल्यार, म्हज्या हातान कोणून विजमितां घडत जाल्यार हाचो अर्थ न्हय की हांव आतां साल्वार जाला म्हणून. आनी पवित्र आत्मा म्हणूंक लागला, ना, तूं साल्वार जावंक नाय. कित्याक एका गाडवाक पासून म्हज्यान उजार करूंक जाता देवाचें उतर परगट करपाक, म्हज्यान एका गाडवाक पासून उजार करूंक जाता कोणाक देंवचार काडूंक जाय, देंवचार काडपाक. पूण जो कोण देवाचें उतर पाळटा, तो आयकता आनी तें उतर पाळटा, तो उतर कोत्ता. जेन्ना दिवंक जाय, जेन्ना पवित्र आत्मा सांगता दी, तूं दी. तूं म्हणनाका ना 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 हांव दिवचो ना. पवित्र आत्मा म्हणटा दी, तूं पाटी फुडें सोयनाका. पवित्र आत्मा सांगता वच, तुज्यान म्हणूंक जायना ना 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 सायबा, आतां म्हाका आतां रात जाल्या, आतां थंडी लागता, इतलें चड गरमी जाल्या, आनी इतलें पयस आहा. ना 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 ना. जेन्ना पवित्र आत्मा सांगता वच, त्या वेळार वच. जेन्ना तो सांगता ओगी राव, तूं ओगी राव. जेन्ना तो सांगता तूं परगट कर, तूं परगट कर. पूण जेन्ना तो तुका सांगिना आनी तूं कोत्ताय, तो तुका सांगता, हांव तुका कितें सांगता तें तूं आयकोनाय जाल्यार, तूं फकत म्हज्या नांवान मिलाग्री करीत जाल्यार तूं तुकाच फोटोय नाका की तूं खरेपणी म्हजी खोशी कोत्ताय म्हूण. तूं म्हजी खोशी करिनाय, तूं म्हजी खोशी करिनाय. आयकतात म्हज्या बाबणीनो तुमी. हांव म्हजीच खबर सांगना, तुमची सांगना. तुमी 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 म्हज्या खूब फुडें गेल्यान हांव Praise तुमकां God. खबर सांगता. कित्याक हांव फकत आयकतालो जेजूच्या नांवान. आनी तुमी जाणो प्रिचर म्हणटात ते भाशेन जितलीं वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सां खूब मिलाग्री कोत्ता न्ही. जेन्ना प्रिचर इतलीं वर्सां प्रिचींग कोत्ता, हांव आतां 96 कोत्ता, 96, 2006, 2016, आतां 29 इयर्स जातलीं जेन्ना प्रिचींग म्हणजे ते कम्युनिटीन प्रिचींग. बट फूल टायम प्रिचींग फकत 2018 कॉमेस जालें. 2017, 2018 म्हणजे 7 वर्सां जालीं. पूण ह्या 7 वर्सांनी म्हज्या बाबणीनो हांव 100% पवित्र आत्म्याचें आयकोनासलो. हांव कोत्तालो,
मिनिस्ट्री कोत्तालो देवाची म्हणजे कोण कितें म्हणून सांगलें देवाचे उतर कोट बाय मारिया चान्स दिताली हांवें बायबल स्टडी केली कॉमेर्स जे करूंक जाय आसलें शिकयलें ती क्लास काबार जाल्या उपरांत जे हांव पुरगूट कोत्तालो हांवूच कोत्तालो काय म्हाका लॉस दिसना तुमकां सांगपाक आनी भाव भयणीनो जेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान सुमार 2-2.5 वर्सां पयलीं कन्विक्ट केलो आनी म्हाका सांगलें खोटेपणां करतल्यान हांव तुका केन्नाच ओळखूंक ना त्या दिसा म्हजे दोळे उक्ते जाले तुमकां दिसता की कोणाक भावार्थ येयलो त्या दिसा ताचे दोळे उक्ते जातात ताचे कान उक्ते जातात ताच्या जिवितांत सगळो बदलाव जाता पूण भाव भयणीनो जो कोण नवो जल्मूय घेता तो आजून पासून केन्ना देवाचें उतर पाळटा काय तो देवाचें उतर कोत्ता काय तो इन द सिक्रेट प्लेस म्हणजे कितें एक एक जे आमी दाखयता भायल्यान दाखयता आतां समजा हांव जेन्ना न्हिदोंक वयतालो हांव केन्ना बनियान घालता टी शर्ट घालता पूण जेन्ना हांव युट्यूबाचेर येता जे भशेन आयज बरे भशेन केंस उगोवपाचे बरें शर्ट घालपाचें बरो न्हांवपाचो केंस ताका आतां तुमी म्हाका Praise God. पळयतले भशेन इम्प्रेस करूंक जाय न्ही बरे भाशेन येवंक जाय न्ही समजा हांव न्हिदोंतलो उठलो केंस हांगा आहा केंस सगळे अशे पिड्यार आहा आनी ते भाशेन हांव येयलो जाल्यार तुमी म्हणटले अरे ब्रादर आतांच उठलाय रे तूं कसो येयलाय रे तूं आतां शिकोवपाक म्हणजे एक इम्प्रेशन करूंक जाय न्ही तुमी समजना हांव कितें सांगता तें बरे भाशेन एक इम्प्रेशन करूंक जाय लोकां फुडें पूण पवित्र आत्मो म्हाका सांगूंक लागलो तुका इम्प्रेशन लोकां फुडें करपाची गरज ना जें तूं तुज्या प्रायवेट जिवितांत कोत्ताय जें तूं प्रायवेट तुज्या जिवितांत जियेताय तेच भाशेन तूं भायर जी तुजें डबल लायफ करनाका डोंट हॅव अ डबल लायफ डोंट हॅव वन लायफ इन पब्लीक डोंट हॅव वन लायफ इन प्रायवेट तुजें Praise God. जें आसूंक जाय तें should be one life in private or public. You should be the same everywhere. Jesu Kargam. Jesu Kargam. Karga. Praise God. आयकता तुमच्या बाबान आयज म्हजीच गोवायकी दिता हांव तुमकां दिसता हांव शिकयता पूण हांव तुमकां म्हजीच गोवायकी हांव म्हजी दिसतोर सांगता आनी भाव भयणीनो जेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान हें सांगलें त्या दिसा हांव न्हिदेंतलो उठलो आय वोक अप इट वॉज लायक वेकिंग अप अगेन कित्याक त्या वेळार जेन्ना 2-2.5 वर्सां पयलीं अशें घडलें हांव म्हणूंक लागलो सायबा हांवें खूब लोकांक पळयल्या हांवें खूब लोकांक आयकलां हांवें खूब भायल्यान पळयलां लोकांक जे उतर शिकयता तांचे बरोबर हांव खूब क्लोज जालां पूण हांवें जें पुलपिटाचेर तांकां शिकयता तें पळयलां आनी तांकां ताच्या जिवितांत जें पळयलां हांवें तें सेम पळोवंक ना I have not seen what is being preached on the pulpit in their own life. तुम्ही आयकता कितें सांगता तें तुम्ही समजूंक ना समजा एक पाद्री आपल्या जेन्ना तो शर्माव दिता बरो शर्माव बरो भशेन उलयता आमी चड करून पाद्रीन शर्माव दिलो पूण हांव त्या पाद्रीच्या जिवितांत जें तो सांगता आनी जें कोत्ता तें पळोवंक ना समजा एक प्रिचर आहा तो प्रिचींग बरें कोत्ता रितीराक वेता पूण हांव जेन्ना ताका ताच्या प्रायवेट जिवितांत ताचे बरोबर हांव जियेता ताचे बरोबर संबंद दवरता जे भशेन तो जेन्ना तो पुलपिटाचेर प्रीच करिना तो कशे भशेन जियेता तें जिवीत जें सांगता तें कोत्ता तें हांवें पळोवंक ना एक सांगता कोत्ता दुसरें तें हांवें पळयलां म्हज्या जिवितांत आनी जेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हजे दोळे उक्ते केले आनी म्हाका सांगूंक लागलो की तूं त्या भाशेन त्या लोकां भाशेन तूं डिफरंट न्हय तूं दुसरे भाशेन न्हय तूं त्याच लोकां भाशेन एक पुलपिटाचेर सांगताय पूण कोत्ताय दुसरें त्या दिसा पवित्र आत्म्यान म्हाका कन्विक्ट केलो जेजू कारगाम Jesus The Karga. Holy Spirit Jesu Karga. convicted Praise me. God. The Holy Spirit convicted me that what I was preaching and what I was living was not the same. Amen. बाबणीनो, Praise God. ऐकतात तुम्ही
हांव देंवचार काडटालो, लोकांचेर मागणी करतालो. हांव आतां म्हज्या जिवितांत हांवें मिलाग्री पळयल्या. हांवें कोणाचो हात 2 इंच मलेशिया गेल्लो सुमार 2019, कोणाक एक हात लागतो आहलो, सुमार 3 इंच वाडलो. एके बायलेचो हात 3 इंच वाडलो आनी सामको बरोबर जाल्यार सगळें सेट जालें. हांवें एकल्या मोन्याक आनी एका भेऱ्याक हांवें पळयला बरो जाता. एके सिस्टर, रिलिजियस सिस्टर, इमॅक्युलेट कन्सेप्शन इन मलेशिया, तिका कॅन्सर, ब्लड कॅन्सर आहलो आनी ती खाला पडली एनॉयंटिंगा वरवीं आनी त्या वेळार तिका पेकोणी मेळ्ळी आनी ती चलोंक लागली. ह्यो सगळीं अजापां घडलीं. पूण 2-2.5 वर्सां पयलीं जेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें, जें तें घडटा थंयसर, जें तूं उलयता तें उजर, हांव तुजे विस्मिनांत चलता, तुका खंय क्रेडीट मेळचें ना ताका. तुका कसलोच वालोर मेळचो ना त्या कामाक लागून. तुका कसलेंच तुका म्हज्या फुडें कांयच फायदो मेळचो ना. कित्याक तें म्हज्या नांवान तुवें केलां. हांवें तें सगळें खुर्सार केलां तुजे लोकां पासून. तुवें म्हजें नांव वापरलां म्हणून तें जालें. पूण हाचो अर्थ न्ही की तूं खरेपणी म्हजी खोशी कोत्ताय. आनी त्या वेळार म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या 23 वडीन जेजून म्हणलें, हांव त्या दिसा तांच्या तोंडार मारतलों, खोटेपण करतल्यानो म्हजे सरशीं कोडसो रात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना. Praise God. Thank you, Jesus. हांवें तुका केन्नाच ओळखूंक ना. भाव भयणीनो, आमकां एक भाग्यवंत जिवीत, एक पवित्र जिवीत जियोंक एकदम गरजेचें. आमी कितें कोत्ता तें लोकां वचेर हाचो अर्थ न्ही की आमी खरेपणी भाग्यवंत म्हणून. आमी देवाचें जेजूचें उतर नांव उजार करीत जाल्यार वयर पेकोणी मेळटा, देंवचार भायर येतात, कित्याक जेजूच्या नांवान ते भायर येतात. पूण हाचो अर्थ न्हय की देव आमकां मानून घेता, खरेपणी आमी देवाची खोशी कोत्ता म्हणून. देवाची खोशी कोत्ता तो पवित्र आत्म्याचे मिनीट टू मिनीट, सेकंड टू सेकंड आयकता. Praise God. आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो? Boy, brother. We brother. The one who is sensitive to the Holy Spirit, the one who is sensitive to the Holy Spirit, तो दुसऱ्या लोकांक खोशी करपाचो मनीस न्हय. तो लोकांक खोशी करिना. तो लोकांक खोशी कर. तो पॉलिटिशियन न्हय. तो डिप्लोमॅट न्हय. तो अशे भशेन उलयना की लोक ताचो मोग कोत्तलो म्हणून. ना ना ना, तो देवाचो मोग कोत्ता. तो फकत देवाक खोशी कोत्ता. देव कितें सांगता तें सांगूच म्हणटा. लोक तुजेर आड पासून येत जाल्यार यो न्ही, पूण तूं म्हाका, हांव तुका सांगता तें कोत्तलो. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? Boy, brother. Are you listening, my dear brothers and sisters? Yes. brother. It is not about preaching the word. आमकां जीव हा, तोंड हा, उतर हा. तुज्यान उतर वाचूंक जाता, ताची सजमणी दिवंक जाता, तुका चान्स मेळत जाल्यार तुज्यान परगट पासून करूंक जाता. Amen. भाव भयणीनो, Praise God. जो कोण देवाची खोशी कोत्ता तो पवित्र आत्म्याक ट्यून जाता 24/7. Hallelujah. Thank you, Jesus. Boy, brother. आमी आमकांच फटयतले. वी विल ओनली फूल आवरसेल्फ. जाकोबाचो पयलो 20:22 म्हणटा की तुमी फकत उतर आयकनाकात आनी तुमकांच फटयनाकात, पूण तें उतर तुमी पाळात. वाचुया जाकोबाचो पयलो 20:22. James chapter 1 verse 22. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, ही 22वी वड आमकां ह्या 22वी वडीची सजमणी मेळोंक जाय जाल्यार पळयात, ही 22वी वड सारकी कंप्लीट न्हय, कित्याक ही सजमणी आमकां मेळपाक गरजेची. खूब पाटी लोक हे उतर आयकता 22वी वड आनी म्हणटा, ब्रादर तुवें आतां उतर सांगलें तें उतर आमी पाळटा, आमी कोत्ता. आमी आमचे 10% टायट दिता, आमी भिकाऱ्यांक जेवण दिता, हांगा दुडू दिता, आमी उतर वाचता,
आमी एक वर मागणी करता आमी प्रेइंग इन टास्क करता हा लाबा शालाबा राबा शालाबा राबा शालाबा करता आमी करता आमी देवाचे उतर पासून परगट करता आमी केन्ना आमची गोवायकी दिता कोण आमकां आपयत जाल्यार देवाचे उतर परगट करपाक आमी बरी भाशेन तयारी करता आनी आमी बरे भाशेन कॅमेरा बंद करून आमी प्रेझेंटेशन करता बरें प्रेझेंटेशन केलां तें आमी करता Thank सारकें Jesus. Oi, brother. करता की ना Oi, brother. करता करता आमी सगळें करता पूण तें सगळें केल्या उपरांत आमी तें उतर जें परगट केलां तें आमीच पाळटा Do Hallelujah. I do the word that I proclaim from my lips? तें उतर जें हांवें परगट केलां तें कोणाक म्हाका पयलें तें उतर जें हांव परगट करता तें म्हाका पयलें दुसऱ्यांक न्हय जेन्ना तें म्हजे भितर मास जाता तेन्ना म्हाका पवित्र आत्मा पदवी दिता तें उतर उलोवपाक आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें Oi, brother. म्हज्यान उतर परगट करूंक जायना तेन्ना हांव जें उतर परगट करता हांवूच करिना भाव भयणीनो 20 वर्सां 25 वर्सां 30 वर्सां हांवें मिनिस्ट्री केली कितलें व्हडलें शिकोवन रेव्हलेशन दिलें पूण हांव खरेपणी जेन्ना हांव ते पुलपिटाचेर ना हांव म्हज्या प्रायवेट जिवितांत हांव तें उतर पाळिना हांव कोणाक फटयता हांव म्हाकाच फटयता म्हाकाच फटयता वय खुदच्यान It doesn't matter how many years of ministry you do. It doesn't matter whether you're doing 30 years, 40 years, 50 years, 60 years. It doesn't matter how many years you do ministry. What matters is what you have been preaching on the pulpit, whether you are practicing it yourself. कित्याक देवाचें उतर आमकां जाकोबाचो विस्वर हांव नको खिचत पूण इन द बूक ऑफ जेम्स आमकां सांगता नॉट एवरीबडी शूड बी अ टीचर बाय फ्लावी मातशें तुज्यान चॅक करूंक जाता जाकोबाचो आज विस्वर हांव नको दुसरो तिसरो नॉट एवरीबडी शूड बी अ टीचर बिकॉज वेन यू आर अ टीचर युअर जजमेंट विल बी व्हेरी सिवियर तुमी आयकता कितें सांगता तें Oi, brother. जो कोण देवाचें उतर शिकयता आनी तें उतर जें शिकयता तें पाळिना James तुमची 3:1. जोडटी जातली सामकी खास जातली मागीर न्हय आतांच जातली your judgment and punishment will be extremely severe Praise God. मेवलो तुका स्क्रिप्चर मेवलो 3:1. 3:1 3:1 वाच प्लीज वाच म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे मदली चडशे शिकोवपी जावं फुडें सरचे न्हय कित्याक तशें आमी अदीक कोर जोडटेक सांपडोवंक शकता म्हूण आमी जाणो Praise God. जेजू कारगां म्हज्या भाव भयणीनो तुमचे मदें चडशे शिकोवपी जावंक फुडें सरचे न्हय Praise God. हें हांव सांगता हो देवाचें उतर सांगता देवाचें उतर सांग तुमचे मदें चडशीं शिकोवपी जावंक फुडें सरची न्हय आमकां जाय परगट करपाक आमकां शिकोवन दिवपाक जाय बाय म्हणून हांव तुमकां सांगता जेन्ना म्हाका कोण शिकोवंक दिता हांव खरेपणी पवित्र आत्म्या कडेन येता सायबा हांवें कितें सांगूंक जाय जें हांव कोत्तांच सांगूंक सोदतां हांव काणयो सांगूंक सोदिना हांव म्हजेंच जिवीत सांगूंक सोदतां जेन्ना ह्या 2.5 वर्सां जालीं जेन्ना म्हजो एनकावंटर हो सेकंड एनकावंटर जालो म्हज्या देवा बरोबर ह्या उतरा वरवीं मातुवाचो 7वा विस्वर 21 ते 23 पर्यंत तेन्ना हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या म्हाका नाका कितें शिकोवपाक जें हांवूच करिना म्हाका हांव क्लास घेवचो ना तर हांव तुमकां आनी एक सांगता सांगून तुमकां म्हजी खबर सांगून वय ब्रदर Oi, brother. वय ब्रदर जाणें हांव ही बायबल क्लास म्हजी तुमकां खरेंच सांगता म्हाका ही पवित्र आत्म्यान सांगलें
हांव म्हजी बायबल क्लास सदांकाळ घेतालो 20, 21, 22, 23, 24 24 पर्यंत सदांकाळ 4 म्हजी बायबल क्लास आसताली एवरी डे. पूण जेन्ना हे पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें हांवें ती मातशी डिले केली. पूण 2025 जानेवारी कॉमेस जातकूच हांवें आतां जी 7 दीस हांव प्रिचींग करतालो हांवें फकत आतां 3 दीस केले. सोमार, मंगळार आनी शुक्रार. सोमार, मंगळार आनी शुक्रार. बाय मारयान सोडूंक ना. हांवें म्हणलें आतां बुधवारा दीस येवचेच पडलें आतां. ब्रेस्तारा दीस यूथ क्लास आहा. हांवें यूथ क्लास युथांक दिली. ती म्हाका म्हयन्यान एक पाटी दितात. यूथ क्लास नातर सुमाराच्या सुमाराक यूथ क्लास आसताली म्हजी 4 वर्सां. तेज्या उपरांत शुक्रार दीस एक क्लास आसता. सोनवारा दीस ना, आयतारा दीस ना. पूण आयतारा दीस म्हजें लायव्ह प्रिचींग चलता कोपेलान आसगांव. Praise God. आयताराच्या आयतार एवरी संडे तिचो लायव्ह प्रिचींग म्हणजे झुमाचेर न्हय. लायव्ह प्रिचींग दुसरें. लायव्ह प्रिचींग टेस्टिमनी आसता, प्रेज एंड वर्शिप आसता, सगळें आसता. म्हणजे praise and worship for about 30-35 minutes, Gavaiki about 35-40 minutes, and preaching sumar 30 minutes or 35 minutes or maximum 45 minutes preaching. पूण त्या दिसा हांव समथींग प्रॅक्टिकल म्हज्या जिवितांत कितें घडलें, वॉट इज देट, कित्याक हांव आतां काणयो सांगपाक बंद केलां, चड सांगपाक बंद केलां. कित्याक म्हज्या जिवितांत हें घडना जाल्यार, म्हज्या जिवितांत करिना जाल्यार म्हाका तें सांगपाक नाका. आमी अशें करूंक जाय आनी तशें करूंक जाय आनी तशें सांगलां आनी तें अशें सांगलां आनी तशें सांगलां. ते दीस गेले म्हजे सांगपाचे. आतां हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका रेवलेशन मेवलां जाल्यार हांव तेंच सांगता. Praise जेजू God. कारगांव. Jesu Karka. जेजू कारगांव. Brother, I have a question येस. before. So, हे म्हणटा न्ही जेकब म्हज्या भावानो, तुमचे मदीं चडशीं शिकोवपी जावंक फुडें ना. So I was thinking of that scripture, Isaiah 54. Isaiah 50 verse 4. Wait down 1 Isaiah minute. 50, he has given me the tongue of a disciple. Yeah. So I was just relating in हांव ताका कनेक्ट करता आतां. ते मातशें सांगू what revelation you get. ओके, घालया स्क्रिप्चर घालया तो, घालया. घालूंक जायना ब्रदर, ओल्ड टेस्टमेंट तो. ओल्ड टेस्टमेंट. इंग्लिशीन घालची. ओके. वाचूंक जाता ब्रदर, वाचता मोबायलार आहा. वाचूंक Isaiah 54 न्हू? Yeah, 50. वय. ओय मोबायलार वाचता हांव. बरें, मोबायलार वाच, नो प्रॉब्लेम. पोरजेक विनाशांतल्यान वाटावपाच्या हुस्क्यान ताणें शाराच्या भोंवती आक्रमण आडावपा सारकें एक कोट उबारले. No, not that. तेन्ना Isaiah 54 4 verse. चौथी ओळ. सॉरी. परमेश्वरान म्हाका No, Isaiah 50 is the खऱ्या chapter, verse 4. किसाची जीभ दिल्या. Isaiah 50 verse. ओके. 4. Isaiah 50. 50 Verse verse 4. Okay. Okay. 50 verse 4. परमेश्वरा देवान खऱ्या शिसाची म्हाका जीब दिल्या. तोकलोल्यांक म्हज्या उतरांत धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. उत्सुक मनाचो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक सोर सकाळीं तो म्हजे कान जागृत करता. जेजू कारगा. Jesu Karka. बरें. व्हेरी गुड स्क्रिप्चर. बरें, हांव विचारता. देवाचें उतर म्हणटा की सोरेसपुरान म्हाका कसली जीब दिल्या? खऱ्या शिसाची. एका शिसाची. खऱ्या शिसाची. शिसाची न्ही, द टंग ऑफ अ टीचर. पण शिकोवपाक. म्हजो बायबल इंग्लिशीन हांव वाचता. द लॉर्ड गॉड हॅज गिवन मी द टंग ऑफ अ टीचर. जाकोब कितें म्हणटा?
कोणे शिकोवपाक जाय जाल्यार फुडें सरपाक सांबाळून Yes. रावंक जाय. पूण हे Yes. उतर सांगता देवान म्हाका कसली जीब दिल्या एका टिचराची. टिचरीची. टिचरीची शिकोवपाची टिचर दिल्या. पूण हे उतर आतां कोणाक दिलां? हे उतर सगल्यांक दिलां? This ना. word is given for everybody? No, Yeah. no, no. विचून Because काडली it is देवान written in Isaiah 50 verse 4, हे उतर जे बरयलां इसायास प्रवाद्याच्या 50 वड 4, हे उतर सगल्यांकूच सांगलां. This word is for whom? Wow. ओबिडियन्स जे ओबिडियंट हा तांकां Obedient आहात तांकां? He says तुमकां न्हू. पयात. पोन्न्या कोरारान ऐकात पोन्न्या कोरारान देवान थोड्या लोकांक विचून काडलेले वय की ना? वय Yeah. इसायासाक विचून काडलेलो प्रवादी जेरमायाक, मोसेस, अब्राहम, डेव्हिड या लोकांक विचून काडले सगळ्यांक. म्हणजे थोडो लोक आसलो थिंचोर जो देवाचें उतर आयकतालो. आतां सगळे शिकयता जाल्यार कोण आयकतलो तांकां? Hmm. हय. आयकतात हांव वय कितें सांगता तें? वय पण वय बाबडे न्हू, पोन्न्या कोरारान देव थोड्या प्रवाद्यांक विचून काडटालो. म्हणजे वॉज चुजींग सर्टन प्रॉफिट्स, ही वॉज चुजींग सर्टन पीपल. म्हणून थोड्या लोकांक विचून काडटालो. देखून जेरमाय कितें म्हणटा? देवान म्हाका म्हज्या मायच्या कुसव्यांत हांव येवच्या आदीं म्हाका विचून काडला. I was chosen by the Lord even before I came into my mother's womb. सारखें? Mhm. वय हय. मागीर पावलून कितें म्हणलें? तेच म्हणलें, देवान म्हाका केन्ना विचून काडलो? म्हज्या पळय, मायच्या कुसव्यांत येवच्या आदीं. Before I came in my mother's womb, God chose me to preach the gospel. सारखें? Mhm. वय ब्रदर. वय की ना? म्हणटोच हे उतर आमकां सांगता इसायास प्रवादाचो 50वा 20 वडच्यात जे बाय मारियान म्हाका सांगलां म्हूण एक्सप्लेनेशन दिवपाक. ते उतर जे बरयलां ते इसायास प्रवादी बरयता कोणा विशीं? जेजू विशीं. ही इज रायटिंग अबाउट जीसस. He is not writing about you and me. Now, when that word becomes for you and me, you have to become born again. You have to receive the Holy Spirit. And you must be called to the fivefold ministry. What is the fivefold ministry? कौन जानो? What is the fivefold ministry? Anybody can tell me? Wow. जानो आता? हांव विचारता तुमकां. ओके, एफेसकारांक 4 वड 11. Ephesians chapter 4 verse 11 घालया. Praise God. मुझे बाबडीनो आम्ही वो स्क्रिप्चर पोयचे आदीं वो घालूनी. हांव तुमकां एक वस्त विचारूंक सोदतां. मातशी आयकात, ओके? सगळीं आयकात, म्हाका पळोवन आयकात. जेन्ना जेजू देवाचें उतर शिकोवंक लागलो, ताका कितलीं वर्सां जाल्लीं? 30. 30. व्हेरी गुड. 30 वर्सां जाल्लीं. आनी कितलीं वर्सां ताणें देवाचें उतर पोटगोट केलें? 3 वर्सां. 3-3.5 वर्सां. वय की ना? Mhm. 3.5 वर्सां जातकूच ताका खुर्सार मारलो. जालें, मिनिस्ट्री काबार. तो 33 इयर्स ह्या संवसारान जावपाचो आसलो. जेन्ना तो 15 वर्सांचो आसलो, कित्याक ताणें कॉमेस करूंक ना? समजा 20 वर्सांचो आसलो, कित्याक 20 वर्सांचो कॉमेस करूंक ना? जेन्ना तो 25 वर्सांचो आसलो, कित्याक कॉमेस करूंक ना? 30 वर्सांचो जाल्लो उपरांत आनी फकत 3.5 वर्सां पोरगोट करपाक कित्याक 30 वर्सां ताका रावचो पडलो? बावतिस्म दितरीच सुरवात केल्यो न्ही ब्रदर जेजून. देवान ताका बातीस ताचे पयलीं दिवंक जायनासलो? दिवंक जातालो पूण ताचे तेन्ना पयलीं हाडूंक जायनासलो?
तो वेळ जाता जॉन लो. बातिस्ताक ताचे पयलीं हाडूंक जायनासलो ताचो बातिस्त सुमार 15 वर्सांचो 20 वर्सांचो आहलो तेन्ना करूंक जायनासलो तो तयारी करतालो आ देवाचो राज. नेटीन थंयसर सारकें बरयल्लें जेजूक देवाच्या पुताक 30 वर्सां लागलीं देवाचें उतर परगट करपाक तयारी करपाक 30 वर्सां कितें करतालो तो शिकतालो, स्टडिंग द तोरा शिकयतालो. ही वॉज स्टडिंग द तोरा हय. जेन्ना जेजू 30 वर्सांचे पयलीं जेजू कितें करतालो इतलीं वर्सां कांय बरोवंक ना शिकतालो. तो 12 वर्सांचो ना तो देव मंदिरांत शेणलो मागीर 1-2 वर्सांचो थिंचो देव मंदिरांत ताका व्हेलो तें आमी आयकलें 12 वर्सांचो आहलो तेन्ना देव मंदिरांत तो शेणलो आनी परतून आपल्या पांय माय कोडे घरा गेलो ताचें आयकलें बस आनी तेच्या उपरांत जेन्ना तो 30 वर्सांचो आहलो आनी जोआन बातिस्ताचो जल्म जालो आनी जोआन बातिस्तान ओरेण्यान गेलो आनी जेजू त्या वेळार आतां आपलें काम कमेस केलें आनी जोआन बातिस्तान आतां जेजूक इंट्रोड्यूस केलो तेन्ना आमी 30 वर्सांचो आहल्या तेन्ना आमी जेजूची खबर आयकता वय की ना हय. होय. तर हांव येस विचारता ब्रदर. तुमकां देवाचें उतर परगट करपाक कितलो लोक आयज देवाचें उतर आयकलें तांचे देंवचार काडले तांकां कितें बरें जालें आनी 2 म्हयन्यांनी मिनिस्ट्री कॉमेस केली कितें Praise 2 God. म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी 1 वर्सान मिनिस्ट्री कॉमेस केली होय की ना Mhm. आनी जेजूक कितलीं वर्सां 30 वर्सां. कितलीं वर्सां 30. 30 इयर्स म्हणटच कोणाक मिनिस्ट्री करूंक जाय जाल्यार कितलीं वर्सां लागूंक जाय Peace. करून Praise God. जेजू Thank भाशेन तीस you. कितले Brother. जाणां कितलीं जाणां आयज देवाचें उतर परगट करतात Praise God. आतां देवाचें उतर परगट करपाक आतां तूं इंटरनेटाचेर वच युट्यूबाचेर वच ल्हान भुरगीं आलो जिजस कितें शिकलां बाळा करपाचें कोणाचें शिकलें तें तें माउथ पीस करून तें बरोवपाचें नोट बरोवपाचें आनी सांगपाचें मागीर तें सांगून बाहाट जालां आनी लोक फाटल्यान धांवता Praise God. आमचो संबंद आमी जेजूशी घोट करूंक जाय जाल्यार हांव परगट करपाचें सांगिना आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिचींग आय एम टॉकिंग अबाउट प्रेपरेशन पर्सनल प्रेपरेशन आयकतात तुमचे भाव भयणीनो हांव होय बरं. हांव तुमकां सांगिना की देवाचें उतर परगट करपाचें तें मागीर पळोवया आमी कितले आमचे पर्सनल प्रेपरेशन पर्सनल टायम ऑफ स्टडी पर्सनल टायम विथ द स्क्रिप्चर्स कितले पाट आमी बसल्या इन द सिक्रेट प्लेस एंड स्टडींग द स्क्रिप्चर्स आचे आयक ताचे आयक सगळे मागीर बरें खिचडी कर आनी बरें कितें पोक आनी चिकन आनी मटन आनी नूडल्स घालून बरी चाव करपाक सुंगटांय घालपाची आनी मागीर बरें करून प्रेझेंट घालून सगळे लोक ताली मारता बरें शिकले आमी बरें आयकले बरें कानाक आयकले आमी हेंच आमकां जाय आयकोपाक हो काळ पावला आमकां की आमकां प्रिचराची गरज ना हो काळ पावला आमकां देवाचें उतर शिकोंक इन द सिक्रेट प्लेस इट्स टायम फॉर अस टू स्टडी द वर्ड इन द सिक्रेट प्लेस द होली स्पिरिट शुड टीच अस नॉट द प्रीचर Amen. Amen. आनी म्हजे भाव भयणीनो हांव म्हणिना तुमी प्रिचराक आयकोनाकात आतां तुमकां बुधवारा दीस म्हाका चान्सूच मेळचो ना बाय मारया म्हणटलें आतां प्रिचराची गरज ना आमी बंद करुया आतां बुधवाराचें Praise God. Thank you, Jesus. हांव तें म्हणना हांव कितें म्हणटा यू प्रीच वॉट यू प्रॅक्टीस युअर सेल्फ Yes. Amen. यू Preach प्रीच before you वॉट यू आर come. डुईंग युअर बिकॉज जें तूं प्रीच कोत्ताय तूं करिनाय जाल्यार तुजी सोडटी खास मागीर जावची ना, आतां खास जातली तुजी योर पनिशमेंट योर जजमेंट विल बी सो सिवियर नाव
Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. हे फुकटाची काम नाही मारी आम्ही 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 ऑफिसान वचना आता कोणाक पावर पॉइंट करता आणि कोणे फॉक्स ट्रॉट करता आणि हे प्रोग्राम करता आणि मागीर म्हणटा सर आय गिव यू गुड प्रेझेंटेशन बरें आपले प्रोजेक्टर घातलो लॅपटॉप ladies and gentlemen good morning and today we're going to put the slide number 1 टॉंग 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 बरें प्रेझेंटेशन सगळे ताली मारले घरा गेली ते उलयता रे कितें बरें सांगलें रे कितें बरें पिक्चर घातलें बरें प्रेझेंटेशन दिलें देवाचें उतर प्रेझेंटेशन न्हय देवाचें उतर जावन आसा देवाचें उतर मनशाचें उतर Praise न्हय God. Praise This is God. not the word of man. This is not my word. God is God. This is the Holy Spirit speaking. I'm just a vessel. Amen. Praise God. Thank you, Praise Holy God. Spirit. ज्या दिसा बा भयणीनो आमी हात वयर घालता we put our hands up and we say Lord I'm only that vessel. The treasure inside me is you, not me, not my Amen. brains, Praise not Amen. my Amen. Praise intelligence, Jesus. not my wisdom, not my knowledge, not my experience, but your wisdom. Praise I'm God. just 2 giving Corinthians myself 4, to the 8, vessel. 7, brother. Wow. You spoke exactly what it is in there. I love that scripture. 2 Corinthians 4, 7. सारखे उतरान उतरो. My God. Praise Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. It just came out of your mouth. Exactly. Praise God. Thank you, Jesus. Oh my God. Praise God. Yes, that's so true. See the Holy Spirit, how amazing he is. एक बरं. आणि एक बाहेर काढता. Let's read Ephesians chapter 4, verse 11. ताणेच मनशांक ही देणी दिल्यांत कोणे कितें 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 ताणेच ताणेच मनशांक ताणेच हे हांवें करूंक ना हे म्हजें काम न्हय म्हाका काम ना म्हाका जाय प्रिचर जावपाक ना 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 तुका प्रिचर जावंक जाय जाल्यार तुका आपोवंक ना जाल्यार तूं प्रिचर जायनाका जाणें म्हज्या भाव भयणीनो आमकां जाय म्हाका जाय प्रिचर जावपाक म्हाका प्रवादी जावंक जाय जाल्यार तुका आपोवंक ना म्हाका खूब करूंक जाय म्हाका व्हडलो प्रिचर जावंक जाय म्हाका व्हडलो प्रवादी जावंक जाय तुका आपोवंक ना ताणेच मनशांक ही देणी दिल्यांत वाचूया फुडें Nyorre. ताणेच मनशांक ही देणी दिल्यांत थोड्यांक आपोस्तल केल्यात कोणाक देवाचो संदेश घेवंक तो कोलीत करूंक प्रवादी केल्यात कांय जाणांक शुभ वर्तमान परगोट करूंक धाडल्यांत थोड्यांक सोबेचे गवणी जावंक आनी भावार्थाची शिकवण दिवंक वेंचून काडल्यांत जेजू कारगांव Praise God. This is the five-fold ministry of the Holy Spirit. Five-fold ministry. ऐकात म्हज्या भाव भयणीनो आमी सजमता कोण आयलो अरे बाबा बरें तूं ये रे तूं ये आयज तुका चान्स दिता ये कितें म्हण तोंड हा मातशें कितें तयारी कर एक सुमाना भाव भयणीनो आमी अशें करीत जालें जाणें हांव कोत्तालो अशें म्हज्या प्लॅटफॉर्माचेर कोत्तालो हांव म्हणटा हाका आपय ताका आपय तुका चान्स दिता बाबा तुका एक पाट चान्स दिलो आतां तूं मातशें जें सारकें सांगना तुका आतां 3-4 म्हयने आतां परतून चान्स Praise God. हे प्लॅटफॉर्म हे चान्स दिवपाचें न्हय This is not Pache. opportunity to give opportunity. कोण येयलो आतां बरें बाबा तो येवंक ना आयज तूं दी रे तूं कर कितें सांग शिकय तुका आपोवण येना जाल्यार तूं इफ यू आर नॉट सिटींग इन द सिक्रेट प्लेस अँड स्पेंडींग टायम वेदर यू आर प्रिचींग ऑर नॉट प्रिचींग तूं तुजी तयारी करनाय जाल्यार तुका खंय आपोवण येयला ती शिकोवपाक दिवपाक तूं शिकोवन कोन्नाय जाल्यार इफ यू आर नॉट स्टडींग पळय बाबडी आमी चड करून कित्याक आमी शिकोवन दिता
कित्याक कोणें म्हाका सांगलें शिकवण दिवपाक मागीर त्या सुमाराक हांव बसता स्क्रिप्चर मागीर कोणाचें हांगाचें आयकलें ताजें कोणाचें आयकलें ताजें कोणाचें आयकलें हाचें आयकलें मातशें कितें प्रेजेंटेशन केलें बरयलें आनी मागीर सांगलें कोणाक आनी लोक म्हणटा अरे काय बरें सांगलें रे काय बरें प्रिचींग Praise God. तुका दिसता ही फकाणाचीं कामां Wow. तुका No, दिसता ही brother. फकाणाचीं कामां No, brother. म्हज्या भाव भयणीनो हें उतर शिकोवपाचें केन्ना जाता जो कोण सदांकाळ शिकयता आनी जेन्ना देव ताका विचून काडटा जाणें जो कोण एनॉयंटेड आहा ताका पिकअप करता ताका तो खरेपणी देवाचो मोग करता ताका देवान विचून काडला पयलें तें उतर शिकोन तें पयलें उतर पाळून तूं पाळचे आदीं जें तूं शिकयतलो तें तूंच कर पयलें You better be a doer of what you are going to preach. Praise God. Thank you, Jesus. बाबणीनो मातुवाचो 7वो विसवर वो 23 पोतून वचया हांव तुका सांगता कितें सांगूंक सोदतालें मॅथ्यू 7:23 पळय जेजू कितें म्हणटा आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो कोणाच्या तोंडार ज्या लोकांनी देंवचार काडले ज्या लोकांनी विस्मितां केली पिडीवतेचेर हात दवरले सगळे व्हडले काम केले लोकांनी म्हणलें ब्रादर फादर पापा मामा सगळे टायटल दिले ताका आयकता हांव कितें सांगता तें तुमकां लोकां Wait. वचून तांकां व्हडले मान मेळलो व्हडलो फावर मेळलो देव ह्या लोकांक म्हणटा म्हजे सरशीं कोड सरून वसात कित्याक हांव तुमकां वळखना लोक तुका वळखता पूण हांव तुका वळखना हांव गाडवाक पासून युजार करतलो म्हजें काम करपाक पूण तुका हांव वळखना कित्याक तूं एक सांगताय पूण जेन्ना तूं तें उतर सांगल्या उपरांत आनी तूं तुजें जिवीत जियेताय तूं तें उतर पाळिनाय यू डोंट कीप द वर्ड यू आर नॉट अ गिवर यू आर ओनली अ टेकर यू आर ओनली अ सकर जाणें म्हज्या बाबणीनो जेन्ना हांव जें परपूट कोत्ता हांव करिना हांव फकत लोकांक उजार कोत्ता you are going to face not punishment afterwards. You will face that punishment now. Your justice and judgment will be now. मी आयकता हांव कितें सांगूंक सोदता तें Praise Mm. God. Not Yes, brother. everybody should be a teacher. Not everybody should jump to go to the pulpit. Not everybody should wait to preach. First, learn to practice what you preach. You go to the secret place, spend that time with the Holy Spirit. Let the Holy Spirit strip you. सगळं तुका बिगडो करूनी सगळी तुझे घमंडीपण हा सगळे तुझी प्रायड हा ती सगळी काडूनी तुका खालतो करूनी त्याच्या उपरांत ताच्यान तुका उजार करूंक जाता Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Part of the fivefold ministry, God has to strip you of all your flesh. He has to strip you of all your pride. He has to make you a selfless person. You don't have time for yourself. You'll be taken out of your family. You'll be taken out of comfort because you are doing the king's job, the creator's job. ऐकतात तुमच्या भावनेनं तुम्ही Hoy, brother. They are not working in an office or in a hospital or in a school or working in some office. You're working for the King of Kings and the Lord of Lords. You're working for the Creator. You're working for the Creator. He called you to the fivefold ministry. If you're called, तुका आपणे हा जाल्यार
बाबा हांव तुका फकत म्हजी खबर सांगना आमच्या पाद्रीची बिस्पाची आनी कार्दिनालाची आनी पाप साहेबाची तांची खबर हांव तुका सांगता तुका आपुणें मेळोंक ना जाल्यार तुका फकत तूं जाणय कशे भाशेन पॉलिटिक्स खेळपाक तुका कशे भाशेन व्हडलो मनीस जावंक जाय पावर जाय जाल्यार तुका केन्नाच आपुणें मेळोंक ना आमकां जाय आपुणें कित्याक एक दीस म्हाका पादवीकार जावंक जाय म्हाका जाय एक बिस्पा जाय जावंक जाय म्हाका पावर जाय म्हाका कंट्रोल जाय हो कंट्रोल फकत मनशांचो कंट्रोल तुका अजून पासून पदवी ना जेजूच्या नांवान कितें देंवचार काडपाक कोणाक बरो करपाक कसली पदवी आहा मनशाचेर तुका ते रॉड हा यू गॉट द रॉड ऑफ ह्युमन अथॉरिटी नो पावर नो अथॉरिटी बिकॉज यू आर नॉट प्रॅक्टिसिंग द वर्ड आम्ही आमचे दोळे उगटे करीत जाल्यार द होली स्पिरिट वी सिट विथ द होली स्पिरिट वी ओपन आयज you will think whom to follow right now. You will think twice whom to follow, whom to listen right now. ऐकतात म्हणजे बाबांनो रागार जायना का तुमका सॉच No, सांगता praise Jesus. I'm telling you the truth. Holy Spirit speaking through you, Oh. brother. That is what you said, no, brother. पयल्यान म्हाका सांग कितें उलोवंक जाय तें आयच्या दिसाचें आनी Yes. आमकांय आपयलां देवान आयकोंक तो आमचोय फेथ मातसो आसता आमी जाणा 5 मिनिट्स एटलीस्ट कितें तरी शिकलीं. Praise God. Oh. Thank you. Praise होय Jesus. आम्ही उतर आयकता बरें आचें ताचें सगळें बरें आयकलें देवान ताका त्या डॉंकीक यूज पासून केलो मे बी आम अ डॉंकी यूज मी ऑल्सो हांवें Yes. कितें उतर म्हणलें उतर तुवें आयकलें आनी उतर पाडलें डीड यू डू दॅट वर्क डीड यू ओबे दॅट वर्ड तू बुधवाराच्या बुधवारा क्लासीक येयला म्हणून तू समजता की तू 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 तुजें तारण जातलें खोशी आहा तूं आयज बुधवार दीस येयलाय म्हणून ना हांवें उतर परगट केलें म्हणून म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो देव म्हजी खोशी आहा म्हणून नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल इट्स ओनली when I practice that word the Holy Spirit tells me practice that word तें उतर कर purge yourself bring your flesh to zero fast pray intercede purify purge discipline in the secret place कॉरेजमाच्या वेळार आम्ही बुधवारा दीस आयतारा दीस शुक्रार दीस मांस खायना हें खायना चॉकलेट खायना सोरो पियेना सिगरेट पियेना एक पाटी कॉरेजमा जाली काबार आतां सोदांकाल तोप सोदांकाल चिकन फकत 40 दिसांक मातशें कितें केलें आमी व्हडलें केलें कितें आख्या फॉर द रेस्ट ऑफ द इयर वी आर टोटली इनडिसिप्लिन वी आर ऑपरेटिंग इन द फ्लेश we are living by the flesh we are not living by the spirit then we won't go back to length I mean कॉलेजमान आता आयज बुधवारा आयज आता उपास करचो पडा अरे बाबा केन्ना पान जातली केन्ना खुर्साची बाट जातली केन्ना आमी कितें मसाला डोसा खावंक जातलो आमकां सोय पासून ना that we don't even care about food we have not even disciplined ourselves about food fasting minimum twice a week praying minimum 1 hour sometimes 3 hours study of the scriptures this is serious time on निमाणो काळ आम्ही पवित्र आत्म्या बरोबर बसून शिकून हे आमची कूड आहा ती this flesh that is there cut it destroy the flesh bring the spirit man up be sensitive to the Holy Spirit see what the Holy Spirit is saying हे आम्ही करपाक एकदम गरजेचें बेश्टें येयलें आयकलें कडे आमकां सांगलें कितें बरें दिसलें फुडल्या बुधवारा नो टेस्टिमनी नो गवायकी आमी उतरच करिना फकत अबाउट प्रिचिंग द वर्ड फकत अबाउट प्रिपेरिंग द वर्ड जे आयकलां पासून आमी तें पाळलें जाल्यार आमकां गवायकी ना व्हॉट इज द यूज व्हॉट इज द यूज उतर आयकलें जाल्यार व्हॉट इज द यूज हांव तुमकां एक सांगता खरेंच सांगता बाय मारिया क्लासीन आहा
आम्ही जेन्ना ही कोंकणी क्लास 2020 कॉमर्स केली, इट्स अबाउट 5 years, right? During COVID-19. Yes or no? Yes, brother. तेन्ना कितलो लोक येतालो क्लासीक? वयस कितलो रे ब्रदर 30, 30 वा तशें 35, आसताले 40. Yes or 35 no? वा आसताले Yes. येस ब्रदर Then the preaching became very strong. Soap, good soap. येस Soap येस असे स्ट्रॉंग झाले. वी डोंट वांट, आमकां टेस्टमनी नाका, हो ब्रादर सांगता टेस्टमनी, आमी युट्यूबाचेर आयकत जाल्यार, आमी आतां झुमाचेर येत जाल्यार तो विचारतलो तुमी कितें करता, आमकां नाका आयकोपाक, आमकां नाकाच बाबा आयकोपाक. थोड्यांक गोंयचे ते उतर कोड येवं लागले आसतले ब्रदर. Praise God. तुका तुका देवाचें उतर कोडू लागलें, तुज्यान न्हू तें तेंच्या गोड आमकां न्हू करूंक जाता, देवाचें बोक्सांनी मारूंक जाता, तें उतर पाडूंक जाता. पूण म्हाका तें कोडू लागलें म्हणून हांव येना जाल्यार हाचो अर्थ न्ही कितें देवाचें उतर बदलतलें तुका तुज्या पासून. हो तें उतर जें चोथा तें आतां बदलतलें तुज्या लागून. आमकां बदलचें पडटा. वी हॅव टू चेंज टू मीट द वर्ड, स्टँडर्ड ऑफ द वर्ड. येस प्रेज गॉड आमी बदलचें पडटा, पण आमी बदलूंक तयार ना. आमी सोडून वेता. आनी आमकां दिसता की आमी मत्तकूच आमकां इतराक लोक म्हणटा, अरे बरी आसली रे बायल, कितें येयल्ली रे बाबा ती येयल्ली ब्रादर, ती आमच्या क्लासीक येताली न्ही, तेन्ना येताली ती बरी बायल. केन्ना Praise. घरा गेली आमकां चाव पासून दिल्या तेणें, जेवणाक पासून रावंक म्हूण सांगलां आमकां, बरी बायल ती. मत्तकूच आमी सगळीं बरी, आमगे सगळीं बरी म्हणटा. जो कोण आतां जिवो आहा तेन्ना आमी ताका कांय पडना. मत्तकूच अरे ब्रादर एकदम बरो आहा. अरे कितें जालें ब्रादराक रे, अरे ती आमची सिस्टर बरी आसली, येताली बाबा. मत्तकूच आमकां सगळीं बरीं जातात. प्रेज गॉड ती आमची सोयी, आमची मनशाची सोयी कितें. कोण मत्तकूच कोण पळय, अरे दुयेंस जालोय रे, अरे थिंचरूच दुयेंस जालें, कोणाक हॉस्पिटलान वचोन पळोवपाक जाल्यार दुयेंस जालें काय, आमच्या शेजाऱ्याक तुजेच भाशेन जालें, काल आमकां इंतेर जालो, तांकांय आतां तुजो इंतेर करपाक फाल्यां येता आमी. असल्या लोकांक हॉस्पिटलान हाडपाचें न्ही, असल्या लोकांक तुज्या घरान आपोवपाचें न्ही. ही तुका तुका होणक्यान फास्ट घालतली असलो लोक. उतर आयकतात, पूण तोंडांतल्यान जें सुट्टा, भावार्थात सुटना, परिस्थितीत सुट्टा. कित्याक आमी केन्नाच वेळ आमी पर्सनल स्टडी करिना. कोण आमी प्रिचर आयलो ताजें आयकता, आजचे प्रिचर आयकलो, तो प्रिचर आतां ना जाल्यार पत्तून येयला ताजेंय आयकोपाचें, सगळे प्रिचराचें आयकता. पूण आयकोन कसलोच फायदो ना, कित्याक तें उतर आमी पाडिना. आनी तो प्रिचर ते सांगता तोयच उतर पाडिना. आमी फकत आयल्या जालें उतर पाडलें. इट इज नॉट अ मॅटर ऑफ प्रिचिंग द वर्ड, इट्स मोर इम्पॉर्टंट टू डू द वर्ड. उतर करपाक गरजेचें. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो. Word, येस brother. ब्रदर जेन्ना म्हाका तें उतर पाडूंक जाय, हांव जेन्ना उठ्ठा सदांकाळ 1-2 वरां हांव पवित्र आत्म्याक सांगता, म्हाका शिकय. उतर परगट करपाक न्हय, म्हाका शिकय तें उतर हांवें करपाक पयलीं. म्हाका शिकय नाका म्हाका उतर परगट करपाक, म्हाका शिकय तें उतर हांवेंच परगट म्हज्या जिवितांत पाळपाक करपाक. I want to study the word to do it myself, not to preach it, टू चेंज माय सेल्फ to change myself. Don't go to some platform to go there to get opportunity to preach. Go there to Praise receive God. revelation so that you can Thank you, do the Jesus. word. येस प्रेज गॉड जेजू कारगांव. Jesu Karka. हांव तुमकां सांगता, 21 नाटीन म्हाका करेक्शन केलें. 21 जेन्ना कॉमर्स केलें, हांव पळयतालो थंयसर पयलीं आमचें हें मागणेलें भुरगीं हाडलीं, हें मागणें कर, तें मागणें कर, बायंडींग प्रे कर, पायंडींग प्रे कर, हें Praise प्रे God. कर, तें प्रे कर, मागीर हें टेस्टमनी दी. तेज्या उपरांत शिकोण आसली, लोक येतालो. तेज्या उपरांत हो साबून जे आमकां क्लीन करपाचो मातसो स्ट्रॉंग जालो. 9 काबार जातालें ब्रदर हा 9 o'clock is to get over
Praise God. करेक्ट हिंगलो सगलो लोक हिंगलो सगलो लोक हांव तुमकां एक सांगता काबार करचे आयदन हो काळ जावन आसा एकदम कठीण दिस इज अ व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट टायम हांव नको आयज म्हज्यान कॉमेंट्स करूंक जायना पूण फुडले पावटी हो या बुधवार दीस फुडल्या बुधवार हांव तुमकां शिकयतलो की हो काळ जावन आसा एकदम वायट काळ कित्याक in the book of Revelation, procrastinating is revelation, right? Yes, brother. थिंचोर आमकां सांगता की हो निमाणो काळ आनी सोयतानान द डेवल रेड ड्रॅगन has swept 1/3 of the stars, 1/3 of the devils who are controlling under his power, and he has sent them to the earth. तुमच्यान for homework, read Revelation 12. I will be explaining that next time. Puढे सोयतानान देंवचारांनी means Lucifer, he has swept 1/3 of the stars and sent them to the earth. म्हणजे देंवचार आतां ह्या संवसाराचेर मनशाचेर आड येयला आनी इतलो दबाव इतलो प्रेशर मनशाच्या मनार घातला. He has put so much of pressure on our minds. And those who are not spending time in disciplining themselves, purging themselves, fasting and praying and renewing their mind with the word, तांचे दीस एकदम वायट जातले आनी जेजू येवचे पयलीं ती काबार जातली. But those who will discipline themselves, those who will purge themselves, those who will be doers of the word, will stay back and will not be destroyed. They will be part of the remnant church. They'll be part of the elect who will be kept preserved without death till Jesus returns. Wow. Amen. Praise God. Hallelujah. हे हांव तुमकां शिकयतलो नेक्स्ट टायम देखून हांव हे शिकोवचे पयलीं हांव तुमकां एक सॉर्ट ऑफ प्रेपरेशन करता. इन रेवलेशन 12 we have are not entering the last days, we have entered the last days. This is the time of the red horse, the era of the white horse is over. Now we are in the era of the red horse. Going to be tremendous destruction. You're going to see worse things now. You have seen in America. You have seen in the Israel. Israel and Iran war कमी जाला. हे तुमकां समजता की पीस जाला म्हणून हे फ्रेजाइल पीस हे केन्ना पोत्तून जावपाचें आहा. Explosion. Russia. The countries are going to be in war. It's going to be terrible. पण आमी जी देवाच्या उतरान आमी रिगल्या आमी प्रायोरिटी देवाच्या उतराचेर केल्या ते उतर आमी पाणूंक आमी शिकल्या ते उतर आमी कोत्ता फकत आयकना फकत प्रिचींग करना पूण ते उतर आमी पाळटा तीच मनशां देव तांकां सांबाळून दवरतलो. ही विल प्रिजर्व देम टील जीसस रिटर्न्स. So it's going to be a terrible time on the earth. देखून आमकां भाव भयणीनो फकत देवाचें उतर परगट करपाक न्हय पूण देवाचें उतर आमी सांबाळून आमच्या काळजांत तें उतर आमी पाळून टू बी डुवर्स ऑफ द वर्ड इज एक्स्ट्रीमली एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Praise थँक यू जीसस. Praise God. थँक यू Thank you, जीसस. Holy you, Spirit. Jesus. Thank you, But Jesus. आयज पवित्र आत्मा आमकां एकूच वस्त सांगता. आयज तान हें उतर जें आमी आयकलां हें उतर आमी जें शिकता फकत आमी धर्मा भाशेन आयज हांवें मिसाक गेलो आयज आमी तेर्स केलो आयज आमी डिवायन मर्सी केली आयज आमी आमचो बायबल वाचलो बरें सायबा हांवें मागणें केल्या हांवें तेर्स केलो हांवें डिवायन मर्सी केली आयज बुधवारा दिसा हांव बायबल क्लासीक येयलो कशी आय मदो बरें हांव बरी न्हीद काडटा. Sorry. How much did you do the word? How much Yes. did you give yourself? How much were you a good steward? How much did you dispense what has been given to you? कितलें तुवें दिलें तुज्या हातांतलें कितलें तुवें how much did you give of yourself? That's what is going to be the final result.
not how much you accumulated. Did you store up treasures in heaven, or did you store up treasures in your bank? Did you store up treasures for eternity, or did you store up where moth and rust and thieves will destroy? Did you use all that God gave you? तुका सगळें जें देवान दिलें तुवें उजार केलें देवाचें राज फुडें सरपाक, आनी तुवेंच बरी गोवायकी दिली, तुवेंच एक बरो साक्षी जालोय देवाचो जेजूचो, या फकत तुवें लोकांक उजार केलें तुजें काम करपाक? तूं जाणय सगळीं आमी जाणो आमी कशे भाशेन जियेता हांव ती. आयज आमी खरीच भाशेन आमचे कुडीन वसया, सरपट पडून देवाचें बोगसणें मागया आनी देवाक सांगया, जेजूक सांगया, सायबा म्हाका तुजें उतर पाडूंक तुजी खोटाय, तुजी कृपा आनी तुजी जाणवाय दी, सजमणी दी. आयज हांव तुजें उतर पाडूंक शिकता. आयज हांव तुजें उतर पाळटलों. आयज हांव तुजें उतर करतलों. हांव म्हजी सेक्युरिटी पळोवचना. म्हजी सेक्युरिटी तूं म्हजी सेक्युरिटी. Praise God. Amen. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Such a lovely teaching, Holy Spirit. Praise God. कौन कुत्ता? Thanksgiving. Go ahead. Go, Baba. मोगला बापा, खरेंच आमी उपकारी ह्या शिकवणे पासत जी पवित्र आत्म्यान आयज आमकां दिली. तुजें उतर तूं आमकां दिलां, तुवें उतर दिलां, ताचेर आमी नियाळ करूंक आनी पयलें तें पाळूंक. आनी जेन्ना तें आमच्या जिवितांत मास जाता, आमी गोवायक्यो घेवन येतात, आमी तें दुसऱ्यांकूय परगटोवंक शकता, दुसऱ्याची वांटूंक शकता. तुजी ही शिकवण, हें उतर जें आमी शिकल्या तें पाळूंक आमकां जाय तुजी कृपा, तुजी जाणवाय. आनी खरेपणी ती पाळूंक आमी वावरूया, आमी वावरूंक फावो. पवित्र आत्म्या, आमकां सदांच आयती कर पयलें तें पाळूंक, आमच्याच जिवितांत पाळूंक आनी तुका विश्वासी रावंक बापा. आनी मागीर उपरांत तें दुसऱ्यांक वांटूंक आमच्या जिवितांतल्या भोवायकींतल्यान. हें मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. Amen. Amen. Thank Amen. Jesus. Amen. जेजूक Thank आमेन. you, Jesus. Praise God.